नमस्कार गोंयकारांनो, वेलकम टू गोंयकारपण विथ मी सूरज नांद्रेकर. आज आम्ही आहा पिल्यान ह्या गांवांत आणि आम्ही जाणा की हांगा बीजेपीचो कॅन्डिडेट जयेश सालगांवकर हो जो पयलीं गोवा फॉरवर्डान आसलो तांणी तो प्रचार करता आणि आमी हांगा पळयता सपोर्ट ताका खूब मेळिल्लो आहा. आणि आज आमी तेजे कडेन उलोवया ताका कसो सपोर्ट आहा आणि ताजे प्रॉस्पेक्ट्स कितें दिसता ते. जयेश बाब, वेलकम. थँक्यू व्हेरी मच सूरज. कसो आहा लोकांचो रिस्पॉन्स? ओव्हरवेल्मिंग सपोर्ट आसा आणि प्रत्येक घरांच्यान जेका आमी विश करता तो आपूण स्वताहून भायर सरून आमच्या ह्या प्रचाराक जुडटा. ऑल्दो देर इज रिस्ट्रिक्शन पण आय कॅनॉट स्टॉप ऑल्सो. पण हांव ताकीद करता लोकांक की आमी एक जे प्रोटोकॉल आसा, गव्हर्मेंट प्रोटोकॉल आसा, कोवीड प्रोटोकॉल आसा तो फॉलो करया. आनीक अननेसेसरी गव्हर्मेंटाचे कंप्लेंट्स जावं हे आमचेर हाडचे न्हू. पण तरी आसतना पीपल वॉन्ट टू जॉयन अस, पीपल आर सपोर्टींग. आनीक एट वन सर्टन हितून हांव तांकां वेलकमूय करता की लोकांक आय कॅनॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम जॉयनिंग आवर डोर टू डोर विजीट. अशें म्हटलें वता की सालिगांव ही बीजेपीची कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि पूण तुमी लास्ट टायम गोवा फॉरवर्ड टिकेटीचेर जिखले. लोकांचो तुमकां रिस्पॉन्स कसो आहा इन्क्लुडींग द बीजेपी ब्लॉक? बीजेपी ब्लॉक एज आय सेड की एक्सेप्ट फॉर 7 or 8 बीजेपी जेंच्यांनी स्प्लीट अवे ग्रुप जाल्लो. काल पयर तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्स सांगलें तेंच्यांनी की आमच्या बरोबर इतले मेंबर्स आसा म्हणून. तेंच्यांनी थोडे एक्स मेंबरांक हाडून थंय बसयले आनी कोणाक हाडून जस्ट टू शो दॅट देर आर लॉट ऑफ पीपल सपोर्टींग देम. पण आय वॉज टॉकिंग ऑन द बीजेपी स्प्लीट अवे ग्रुप. बीजेपी स्प्लीट अवे ग्रुप जो आसलेलो तितून फक्त 7 काय 8 जाण तेंच्या बरोबर उरलेले आसा. हेच्या भायर सगळे एवरीबडी हॅज जॉयन्ड अस, इन्क्लुडींग द एक्स मिनिस्टर एंड द एक्स MLA हॅज इज सपोर्टिंग अस विथ हीज कार्यकर्ता. आणि पयरूच फडणवीसा बरोबर एक मिटिंगेक त्याने ओपनली हो आमकां सपोर्ट जाहीर केल्लो आसा. दिलीपाचो सपोर्ट तुमकां हाऊ मच एडवांटेज इट वील गिव? इट वील गिव लॉट ऑफ एडवांटेज. दिलीपान 10 वर्सांचो कार्यकाळ हांगासर एज अ MLA म्हणून केल्लो आसा. स्पेशली इन सालिगांव जे 3 विलेजीस आसा हांगासर 5 वर्सांचो. सो नॅचरली त्यांनी कोणाक सपोर्ट केलो, त्यांनी कोणाक हेल्प केल्लो, जावं तेच्या बरोबर कोणी काम केल्लें. हे सगळे लोक जे फाटीं रावल्ले ते लोक आयज आमच्या बरोबर जुडटा आणि इट इज सपोर्ट हेल्पिंग अस अलॉट इन दीस कॅम्पेन. बट ही विल बी कॅम्पेनिंग डोर टू डोर विथ यू? He will be campaigning to certain areas and he's addressing press conference, he's managing some people. पण ओवरऑल there is a good response and overwhelming response. आणि लोक आमच्या बरोबर जुडटायज आणि लोकांक दिसता की माझ्या बरोबर जे लोक असलेले ते आसाच. प्लस BJP बरोबरचे जे केडर असलो जो कार्यकर्ता असलो ते सगळे आसा. आय एम व्हेरी हॅपी टू अनाउन्स की सिनियर मोस्ट BJPचे जे लोक असलेले, सिनियर मोस्ट ज्यांच्यांनी BJP साळगांवान रुचयल्या ते लोक सगळे आमच्या बरोबर आसा. आणि जे स्प्लीट अवे ग्रुप आसा म्हणून ह्यांचे जर रूट्स पळयशात तुमी, त्यांचे रूट्स काँग्रेसी बरोबर असलेले. कळ्ळें तुका? दे वर नॉट इवन अलायन्ड विथ MGP एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. सो आपल्याक काँग्रेसी बरोबर असलेले दिलीप जेन्ना MLA जालो ह्या वाठारांत तेन्ना दिलीपान म्हटलं दोमळे गोडाक येवन दसता, तसे दोमळे गोडाक येवन दसलेले ते. कळ्ळें तुका? आफ्टर सर्टन टायम एंड दे हॅव गॉन अवे, स्प्लिटेड अवे. हाऊ डू यू सी केदार एंड रुपेश हू वर पार्ट ऑफ BJP बिफोर यू जॉयनिंग? तुमकां कशें दिसता ओपोनंट म्हणून हाऊ मच वोट्स? हांव परत एकदां सांगता की दे वेंट ऑन अ प्लॅटफॉर्म एज युनायटेड फॉर बार्देस और फॉर सालिगांव. दे वर ऑलवेज डिवायडेड रायट फ्रॉम द बिगिनिंग. दे वर डिवायडेड अँड बिकॉज ऑफ दॅट द पार्टी थॉट दॅट जयेश इज अ प्रोबेबल अँड अ व्हेरी गुड कॅन्डिडेट. म्हणून म्हाका हांगासर तेंच्यांनी पार्टीन कन्सिडर केला. अँड स्टील दे आर अ डिवायडेड लॉट. ते तेंच्या भितर 3 फ्रॅक्शन्स आसा आनी 3 फ्रॅक्शन्स ओपनली तुमकां दिसता. आय नीड नॉट नेम देम. कळ्ळें? आणि 3 फ्रॅक्शनांनी एस्पायरंट्स असलेले सगळ्यांक तिनाय फ्रॅक्शनांनी दे वॉन्टेड 11 tickets, 11 party tickets. So party cannot give 11 tickets. And still all the survey depicted that Jay Salgaonkar is winner. यांका सुद्धा दिल्यार सुद्धा. दॅट इज वाय पार्टी हॅज कन्सिडर्ड मी अँड आय वाउच. अँड हांवें जो म्हजो 5 वर्साचो कार्यकाळ आसा हितून कोणाकूच दुखोवंक ना. नॉट अ सिंगल BJP कार्यकर्ता इज हर्ट ड्युरींग माय टेन्युअर. आणि ह्या फुडें सुद्धा हांव प्रत्येकाक कॉन्फिडन्सान घेवन काम करतलो. प्रत्येकाचे प्रश्न सोडोवपाचो म्हाजो निर्धार आसा. आय लूक एट दीस एज अ सर्वीस. MLA जावप म्हणजे तूं खंयच्या हेजेर 7व्या मळबार पावपाची गरज ना, तुज्या तकलेन वारो घुसपाची गरज ना. MLA जावप म्हणजे इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोणाकूय म्हणटा पळय टू नो अ कॅरेक्टर, गिव हिम पावर. पावर दिवन तेजो मनशाचो कॅरेक्टर कळटा. पीपल हॅव गिवन मी पावर, गव्हर्मेंट हॅज गिवन मी मिनिस्ट्री अँड दे हॅव सीन माय कॅरेक्टर. आणि आय एम स्टील डावन टू अर्थ. हांव जसो आसलो पळय केन्नाय कोणी म्हणटा जयेश जिल्हा पंचायत आसतना तसोच आसलो, मिनिस्टर जालो तसोच आसा, आमदारूय जाल्लो तसोच आसा.
आणि आमदार रिझाईन म्हणून झालो तरी तसोच आसा. सो इट इज नॉट गॉन टू माय हेड अँड इट विल नेवर गो टू माय हेड. जयेश बाब, तुम्ही पयर एक मोठोसो बॉम्ब घातलो. तुम्ही म्हटलं की मायकल ताच्या फ्लॅटान खूप पैसे एनवलपांनी घालून वाटले वता आणि बार्देजान पैशांचो पावस जाता. ताजो कितें प्रूफ एनीथिंग ऑर हॅव यू कंप्लेन टू द इलेक्शन कमिशन? There is something called as investigative journalism. Suraj Bab, you are the master of it. We agree. तुवें हेज्या पयलीं इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम केल्लें आसा अँड लॉट ऑफ थिंग्स जे कोणाक कळनासलेले पळय ते तुवें उजवाडा काडलेले आसा. आय रिक्वेस्ट यू टू अगेन सूरज कोण पळय तो लोकांक परते कळनी आनी त्या फ्लॅटांनी खंयसर एनवलपां पॅक जाता पळय, फ्लॅटांनी एनवलपां पॅक जाता. शिवोलेनी आसा, कांदोलीमय आसा आनी ही एनवलपां साळगांवान येता, ही एनवलपां शिवोले वयता, ही एनवलपां म्हापसा वयता. हे एंटायर बार्देजान मायकल जशें हांवें फाटीं म्हटलेलें आसा, मायकल इज ट्रायंग टू बी अ रिंग मास्टर ऑफ बार्देज आनी हांकां सगळ्यांक तेणी जनावरां एकटे केल्लीं आहा. ह्या जनावरांक घेवन तो ही वॉन्ट्स टू एंटरटेन द एंटायर सर्कस, द पीपल हू आर कमिंग. बट इट इज नॉट अ सर्कस. बार्देज एज वी लुक एट इट इज अ व्हेरी सामको एक हार्ड कोर, एक स्वाभिमानी असो एरिया आसा. देव बोडगेश्वराक आमी पांयां पडोन सगळे बार्देजकार फुडें सरता. आमी सरलेले आसा. आमच्या हितून भितर नाटकां ना, आमच्या हितून भितर म्हणजे एक्टींग करून तसलें ना. आमी वी आर गोइंग टू पीपल अँड वी आर गोइंग टू सर्व पीपल. आतां हांवें पयरूच एक हे म्हाजो एफिडेवीट फायल केल्लो आसा. आय हॅव बीन अ मिनिस्टर फॉर 2.5 years. आय हॅव बीन अ MLA. हेज्या पयलीं जिल्हा पंचायत. म्हाजी जर तुवें एफिडेवीट पळयशी न्हू, म्हाजो इनकम जो लास्ट एका दाखयलो 2017 तेज्याकून कमी म्हाजो इनकम जाल्लो आसा. खंयच्याच मिनिस्टराचो खंयच्याच MLAचो जायना. इट इनक्रीजीज ऑन द कॉन्ट्ररी. म्हाजो कमी जाल्लो आसा. मायकलाचो इज मल्टिप्लायड बाय 500 times. सो फ्रॉम वेअर इट हॅज कम वी हॅव टू क्वेश्चन मायकल. जयेश बाब, आम्ही जाणा टायम खूप कमी आहा. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू पिन यू डावन ड्युरिंग दिस इलेक्शन कॅम्पेन्स. माझो एक लास्ट क्वेश्चन तुका. वॉट आर युअर प्रायोरिटीज फॉर सालिगांव? My priorities for Saligaon is Saligaon should be sustained as a pristine village. All the villages of Saligaon. Asa tashe pe natural beauty. I have not touched, I have not allowed anybody to touch a single hill or fill up any lands. आमचे गिरी वाठारान एक प्रयत्न जालो मायकल लोबोन बोडगिनीच्या फाटलो जो भाग आसा हो एंटायर भाग कन्वर्ट केल्लो आसा आनी तो म्हापसा डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणून केला आनी त्या डेव्हलपमेंट प्लॅनान हो म्हापसा हितून इन्क्लूड केल्लो आसा. तितून हाय रायज मोर दॅन 5-6 story बिल्डिंग्स येवपाच्यो आसा आनी तो प्लॅन जे शेतकार लोकल शेतकारांनी आसा लोकल शेतकारांनी हाका अपोज केला. PDAन तेजें ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा बिफोर द चेअरपर्सन. बट स्टील दे आर गोईंग अहेड विथ दॅट प्लॅन अँड वी वील ऑब्जेक्ट इट. वी हॅव ऑब्जेक्टेड इट आनी आमी थंय कित्याक जावं दिवचे ना. लोकांक शेतां करपा जाय. लोकल शेतकारांक ते आमीश दाखयता की तुका 30% ऑफ द FAR वील बी गिवन टू द लोकल शेतकार. लोकल शेतकार म्हणटा आमकां फुडले पिळगेक आमी कितें दितले. आयज आमी जर हें सोंपयलें सगळें, आमी जर 30% ग्रिडी जाले आनी 30% जर आमी घेतले आनी आमी जर सोंपयले आयज जाल्यार फुडले पिळगेक जी आमची येतली तांकां आमी शेतां खंयची दितले. तर ती शेतां ते दवरपाक सोदता आनी आमी ती शेतां तशीच दवरतले. दीस इज वन इन्स्टन्स म्हणटा तुका हांव. बाकीचे हांगासरले जे हांगासर आसा ऑल दीस कॅन्डिडेट्स हू आर देर ऑर द एस्पायरंट्स हेंचें नांव आसा की हेंच्यांनी हांगासर कन्स्ट्रक्शनाक वाव दिल्लो आसा. भायले बिल्डर्स हाडून हांगासर हे केल्ले आसा. हांगासर झोपडपट्ट्यो तयार करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. तर हे झोपडपट्ट्यो आनीक वाडपाक जाय मायकल लोबो कडेन हाडून. काय मायकल लोबोक तुमी एक मास्टर अजून तुमचे कडेन दोंगराक हात लावपाक जावंक ना. अजून तुमचे कडेन शेतां पुरोवपाक जावंक ना. सो यू आर गेटींग अ मास्टर फ्रॉम कालांगूट. खंय एक्सपर्ट हाडटा कालांगूटच्यान हे दोंगर कापपाक आनी शेतां पुरोवपाक. हो म्हाजो क्वेश्चन आसा. आनी माय प्लॅन्स फॉर सालिगांव इज टू सालिगांव रिटेन सालिगांव एज इट इज and bring more identity, bring good infrastructure. I have got some good infrastructure from the center. Shama Prasad Mukherjee Rural Mission जे आसा creating urban facilities in the rural. हे सगळे ब्युटी प्रिजर्व करता आसतना हे सगळे हाडपाक जाय. साळगांवकारांक सगळ्यांक आय हॅव गिवन एम्फसिस ऑन द बेसिक्स आनी बेसिक्स रोड्स इलेक्ट्रिसिटी वॉटर हेजेर म्हाजें एम्फसिस आसा. नेक्स्ट वूड बी आमी हेल्थ सेंटर सुद्दां हाडलेले आसा बट गिवींग अपग्रेडिंग ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर इन सालिगांव कीपिंग द ब्युटी एज इट इज. एकूच रिक्वेस्ट तुका. हांव साळगांव ह्या मतदारसंघान हांवूय रावता. एकूच रिक्वेस्ट. साळगांवान आमकां खुबशे फुटबॉल प्लेयर्स दिल्ले व्हडले मोठे मोठे नामांकीत प्लेयर दिल्ले पूण आमचे कडेन एक ग्रावंड ना. बरोबर. ताजेर कितें करतलो? जेन्ना स्टार्टींग हांव मिनिस्टर म्हणून आसलेलो तेन्ना मिनिस्टर आसतना आमी त्या साळगांवान जे शेतकार आसा कोमुनिदाद आमी प्लस म्हणजे MLA पंचायत आनीक द टेनंट्स हॅव सायन्ड एन एग्रीमेंट. जे जाग्यार आयज फुटबॉल ग्रावंड आसा त्या जाग्याचो आमी एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आनी तो जागो ऑलरेडी फुटबॉलाक लागून एलोकेट जाल्लो आसा. आय हॅड टेंडर्ड दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट विथ GSIDC वेन मनोहर पर्रीकर वॉज द चीफ मिनिस्टर. काळांतरान हो आमकां खंय तरी पिन जालें आनी हें आमचें काम रखडलें.
And now it is again being put before the RDA, and RDA हे दोन estimates हेजे already केलेले आसा. And soon म्हाका I need just 1 month to fill up this land, आणि तो ग्राउंड साळगांवकारांक दिवपाक हें म्हजें प्राधान्य आसतलें. And this is the most priority I will give to this सालिगांव ग्राउंड. आणि एक दुसरो मोलेपाटान जो धाकटो ग्राउंड आसा तेच्या फुडल्यान वेताळ देवस्थान आसा, तो ग्राउंड एक करून 2 ग्राउंड हे साळगांवकारांक म्हाका दिवपाक जाय. थँक्यू जयेश बाब, आमकां तुमी टायम दिलो म्हणून थँक्यू. आणि आम्ही आता उलयतले तांचे सपोर्टरा कडेन. BJPचे साळगांव ब्लॉक प्रेसिडेंट रमेश बाबा. रमेश बाब, कसो सपोर्ट दिसता तुमकां? ओवरवेल्मिंग, सारको उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आसा. लोक घराघरासून भायर रस्त्यार येवपाक लागल्यात. सांगल्यार आयकनात, आमकां 4 पावलां तुमच्या वांगडा चलुनी म्हणटात. आनी असो प्रतिसाद आमी केन्नाच पळोवंक नासलो. एका बऱ्या नमळीक आसलेल्या मनशाक हो सपोर्ट आसा, बऱ्या पक्षाक सपोर्ट आसा, जो पक्ष भारताची धुरा आख्या जगान वयर हाडूंक शकता पळय, तसल्या पक्षाक आनी तसल्या मनशाक. रमेश बाब, अशें म्हटलें वता की जर तुमी जर BJPन येवंक नासले, जर ब्लॉक प्रेसिडेंट जावन इट वूड हॅव बीन डिफिकल्ट फॉर BJP टू युनायट ऑल द पीपल. कित्याक तुमचो असो एक हे आहा की तुमचो असो इमेज अशी तयार जाल्या की सगळ्यांक युनायट करून सगळ्यांक हे करून तुमी सगळ्यांक वांगडा हाडल्यात. हें क्रेडीट म्हाका घेवन हांव पक्षाक ल्हान करूंक सोदिना. हांव दिसता ज्याच्या मनांत ज्याच्या काळजांत पक्ष रुजलेलो आहा भाजपा, तेची नाळ केन्नाच तुटपाची ना. महावृक्षाची फळां आसात त्या वृक्षा पासून पयस वचूंक शकनात. आमी कितें म्हणटात, चलयांची नाळ आसा पळय ती घरा फाटल्यान आमी व्हरून पुरताले म्हणून केन्नाच हें पयस वयची नात. घर सोडून केन्ना पयस वयची नात. आतां म्हाका दिसता की हे आमचे कार्यकर्ते आसात पळय, कार्यकर्ते केन्नाच तुका गद्दार जायनात. गद्दार जाता सो कॉल्ड लिडर्स तुमी पयले आसतले. हे आमकां गेल्ले कडेन आमकां कार्यकर्ते सांगता 10 वर्सां 15 वर्सां जालीं आमी भाजपाचे कार्यकर्ते आसले, आमी मरासर भाजपाचे कार्यकर्तेच रावतले. अशा म्हणपी कार्यकर्त्याची जी फौज आसा ते फौजेक तुका चड कान पिळपाची गरज ना. फक्त टायमार सांगचें पडटा तुमी भाजपा सगळे मरे अशी जेन्ना फौज आसता पळय तेन्ना कोणाक कन्विन्सिंग करचें पडत ना. एका रमेशाची गरज ना. हे सगळ्यांत एक रमेश आसा, एक जयेश आसा. कसो दिसता तुमकां? तुमी एक सपोर्टर, तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव स्वर्णसिंग राणे. हांव जनरल सेक्रेटरी आमचो ब्लॉकाचो सालिगांवचो. सांगपाचें म्हणजे आमी 5 वर्सांचो फाटलो काळ पळयल्लो आसा जयेशाचो. एकदम बरो काळ गेल्लो आसा. तुमी एकट्यानूय सांगचें, कोणी आतां एक प्रेसाक येता, कोण कितें उलयता तेंच्यांनी सांगचें जयेशाचेर एक दाग आसा जाल्यार पयलीं दाखयात. तुमी जयेशाचेर 5 वर्सां एज अ MLA एक दाग आसा जाल्यार पयलीं दाखयात. सोशल मिडियाचेर जायते घालतले, जायते उलयतले, जायते प्रेसांनी दितले, म्हटल्यार तुमी एक तरी प्रूफ करून दाखयात जयेशाचो खंयचो तरी दाग आहा. आफ्टर ऑल डेव्हलपमेंटाचें जर पळयलें, जयेशान जी जेन्युअन कामां केल्या न्हू ती खंयच्याच पयलींच्या MLAन करूंक ना. सांगपाचो म्हणजे हांव शेतकार कमिटीचो हांगासलो पिलेंचो चेअरपर्सनूय आसा. आमची मानस 3 मानशो आमच्या पिलेन्नाक, लायफलायन आहा पिलेन्नाची. त्यो 3य मानशो जर कोणी बांदून दिल्या जाल्यार जयेशान बांदून दिल्या, हांव ताका वालोर दिता. असली कामां जेन्युअन कामां तेणी केल्ली आसा. आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चरान म्हणत न्हू तेणी पिल्लेन्नान म्हाका तो 48 वर्सां हांव पळयतां जे ट्रान्सफॉर्मर जे आसले अपग्रेडेशन फूल एंटायर पिलेन अंडरग्राउंड 11 KV केल्या. 33 KV डायरेक्ट एका आमकां शॉर्टेज पावर आसलो पळय तो एका सालिगांव सबस्टेशनाक. असली कामां जी जेन्युअन कामां वयले कंडक्टर पळय 40 50 चेंज जावन आसले, खांबे जे चेंज जावन आसले हे जयेशान करून दिल्ले आसा. हेका लागून असलो मनीस आमकां जाय. हेच्या फुडें असलोच मनीस जाय आमकां. कित्याक तेज्या शिवाय आमकां पर्याय ना. आमकां कितें ते बोबो मारल्यो, तो आमचो शेजारचो आमदार एक मारता बोबो न्हू, त्यो बोबो मारपाच्यो ना. स्मुथली काम करपाचें आसा. आनी हो आमचो जो कॅन्डिडेट आहा जो जयेश हो परफेक्ट कॅन्डिडेट आहा. असलो कॅन्डिडेट मेळपाक मुश्कील आहा. थँक्यू व्हेरी मच. आमी आज पळयलें की जयेशाक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळटा हांगा साळगांवांत. आनी आतां फुडें कितें जातलें तें तुमी आमकां कळटलें. स्टे ट्यून्ड. थँक्यू.